गोंयांत अपघाताचे सत्र सुरूच आसा। कांय दीस पयलीं रेंट कॅब चलोवपी पर्यटकांक लागून गोंयांत 70% अपघात जाता अशें विधान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केल्ले। शेनवारा हरमला वाठारांत रेंट कॅब चलोवपी दिल्लीच्या अरविंद सिंग रावतान चलत वचपी मुंबयचो निवृत्त कर्मचारी हनुमंत कदम हाका चिरडलो। ताका जाग्यारूच मरण आयलें। हो जीप चलोवपी चालक पुराय सोऱ्याचे गुळेत गाडी चलयतालो। ह्या दिल्लीच्या चालकान दर्यादेगेर पार्क केल्ल्यो 2 स्विफ्ट कार, एक दुचाकी आनी महिंद्रा एक्सयूव्ही कारीक धपको दिल्ल्यान गाडयांचे बरेच लुकसाण जाले। उपरांत थार लायटीच्या खांब्यात वचून आपटली। ते जीपीत बियरीच्यो बाटल्यो आशिल्ल्यो। अपघात जाले उपरांत ताका धड उबोय रावपाक जाय नाशिल्ल्याचे लोक सांगतात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हनुमंत कदम हो आपल्या 8 इश्टां वांगडा भोंवपाक गोंयांत आयिल्लो। पुलिसांनी थार जीपीत आशिल्ल्या सगळ्यांक ताब्यात घेतले। तशेंच मरण आयिल्लो कदम हाची कूड बांबोळे पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडला। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।